नाव सांगा आणि स्टार्ट करू. is now Elvis Coutinho. I am ex-punch of Sarauli Panchayat. आम्ही as members of the Gram Sabha आम्ही हांगा एकठांय जाले दाखोवपाक आनी सांगपाक आमचे पंचायतान इरेग्युलरिटीज कितले जातात. हांव एक गोश्ट सांगूंक सोदतां. 32 गेल्ले ते ग्रामसभेक तेणी सांगलें आमकां हे सब ज्युडिस आसा आनी तेजेर उलोवपाक दिवंक ना. हे पावटी आमी ग्रामसभा गेले तेन्ना ते आमकां कळून येयले तेच प्लॉटाचेर तेणी इन्स्पेक्शन कांय करिनासतना लायसन्सीस इश्यू केले बिजनस चलोवपाक, नॉट स्पेसिफाईंग वॉट टायप ऑफ बिजनस ते हॅविंग ऑर दॅट पर्सन वील बी डुईंग बिजनस ओवर देर. सो ही एक गोश्ट. हेच्या भायर जायत्यो आमचे गांवांत जायते कन्वर्शन जाता जायते जाता तेजेर कोण उलयना, कांयच खबर काडना. ग्रामसभा हिंचाल जाल्यार सरपंच उबी रावता आनी आमचे उलोवप चड जालें म्हणटकूच डेप्युटी सरपंच उठटा आनी मिटींग बंद करता. सो this is what we are opposing, and many other irregularities where they are issuing licenses left, right and center without any inspection being done and without any proper permission or documentation to be done. हाचे वयर थोडेशे आनीक सांगूंक आमचो भाव जोकी. म्हजें नांव जोकीम डायस. आतां ही प्रॉपर्टी जी आसा ती आमच्या वेस्टर्न बायपासाच्या सायडीन आसा. थिंगा एक इलिगल फिश मार्केट सेटअप जाल्या आनी ताजे सायडीन एक पिकअप पार्क करता सगळे. आतां हे लँड 32/2 जेर आमी कितलीच कंप्लेनां घातली, एवरी ग्रामसभा ते टॉपीक वयर चडटा. थिंगा लँड फिलींग जाल्लें आहा आनी ती मॅटर ट्रायल कोर्टान आसा. केस नंबर सगळे हांवें मेन्शन केला. 157/2023 आहा. आय थिंक इट इज 127 157 सॉरी 157/2023. ओके. आणि हे आता कोर्टान आहा. हे कोर्टान आसतना तेमी एक आता NOC दिला विच इज लायक ओपन NOC बिजनस म्हणून घातला. काय टायप ऑफ बिजनस मेन्शन करूंक ना म्हण तेणी इन्स्पेक्शन करूंक ना. आणि हे कोर्टान आसतना तेणी सांगलेले तेमी आता NOC दिला, ट्रेड लायसन्स दिला. हे ट्रेड लायसन्स आता दिला ते आसा इमिलिया अल्फोन्सो म्हणून. इमिलिया अल्फोन्सो इज वायफ ऑफ द डेप्युटी सरपंच लेस्ली दोरादो. आणि हे लेस्ली दोरादो आता डेप्युटी सरपंच तेंचे इरेग्युलरिटीज आहा त्यो ते रेग्युलरायज करूंक भोंवता वेन द मॅटर इज ऑलरेडी इन द कोर्ट. ओके. हे आमी हायलायट केल्ले. आता ते आता ग्रामसभेक ते रिवर्स करना म्हणपाक लागले आनी ते वेन दीस मॅटर केम अप तो म्हणपाक लागलो मिटींग क्लोज कर, सरपंचाक मिटींग क्लोज कर म्हणपाक लागलो. मिटींग क्लोज करपाक सरपंच उठून वचपाक लागली. बट एट द सेम टायम वेन पीपल ऑब्जेक्टेड ताका सांगलें ना तूं एजंट कर, कम विथ अ सोल्युशन, कम आमकां सारकें सगळे सोल्युशन हाडून दे आनी सगळे कितें एक्शन टेकन रिपोर्ट हाड आनी एजंट करून नेक्स्ट दवरल्या. सो हे तेंचे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आसा. आनी तेणी हेजे पास पंचायत बॉडी मिटिंगेक हे सगळे पास केल्ले. पंचायतीन ते परमिशन दिला ते मार्केट करपाक फिश मार्केट तेजे कांय बरोवंक ना. इट्स ओपन फॉर बिजनस. ऑलरेडी मार्केट सेटअप जाल्ली आहा थिंगा. आनी नुस्तें एकताय नुस्तें इंकताय ऑलरेडी इंकताय. बट दॅट इज इलिगल. तुमचो डिमांड कितें? आमचो डिमांड आसा ते सगळे आमची लँड टू बी रिस्टोर्ड इन द ओरिजिनल फॉर्म. आनी ते इलिगल एक्टिविटीज पळय चलता थिंगा आनी ट्रॅफीक जॅम करता, ते मदें पार्क करता, पिकअप हाडून थिंगा सॉर्ट आउट करता, थिंगा वास मारता, सगळी घाण पडल्या थंय. ते सगळे क्लियर करपाचें. दॅट इज आवर डिमांड आनी रिस्टोर द लँड टू इज ओरिजिनल फॉर्म. तुवें एक पाट इन्स्पेक्शन म्हणून सांगलो न्हू की आपण लँड डिस्टर्ब करतलो आनी हय लँड फिलींग आमी इन्स्पेक्शन केलां आनी एक फावटी आमी ताका डेप्युटी सरपंच लेस्लेक आमी स्टॉप केलो. JCB लावन रातचो दवरलो आनी पुलीस हाडले. तो म्हाका मारपा येयलो. वी हॅव व्हिडिओ ऑफ दॅट अँड दॅट ही सेईंग इट इज माय प्रॉपर्टी. इन दॅट व्हिडिओ ही सेईंग इट इज माय प्रॉपर्टी. सो हे आतां तेणें तेजे बायलेच्या नांवार घेतला. And the whole panchayat has supported. We are actually demanding resignation of all the panchayat members for all these irregularities are going on in the village. So here सगळे irregularities deputy sarpanch करतो. Deputy sarpanch is involved, sarpanch is involved. Because this particular NOC or trade license is proposed by sarpanch Seema Shanke and seconded by another panch called Juliet Gomes.
and it's anonymously decided to issue. Have you brought this to the notice of video? No, we just got a document and before the Gram Sabha, now we will be writing the video. But earlier, the complaints are there with the video, with the director of Panchayat. They are just sending from Director Katta, and I got even a RTI where they are saying that documents are lost. And now they have asked the Deputy Director of Panchayat to take action. Where it is more than 3-4 months now, I have already filed an RTI there, but no action has been taken. Just one small thing I want to say. Whatever the resolution we are taking at Gram Sabha, these people, the body is supposed to then ratify it and send it to the concerned authorities. That is not happening. In fact, 2 Gram Sabhas back, he stopped them. He said, where are the proposals? What have you done with them? They said, we have it down. Then we said, okay, we are stopping. Adjourn the Gram Sabha, bring all the documents on top. When they came after 2 weeks, nothing was done. Because as it is, they have not moved the resolution of the Gram Sabha further up. They have not even ratified it. This is the state of affairs. I think the BDO and all should take very strong action on this panchayat. They are just here to collect money and maybe whatever else they are collecting. It is a non-functional panchayat. That's all. Muna Rodney Almeida. Thank you. थिंगा आतां ऑलरेडी नुस्त्याचें मार्केट चलता न्हू ताका लागून खूब ट्रॅफीक प्रॉब्लम जाता आमकां Yeah. कंजेशन जाता एक्सिडेंट जावपाक चान्सूस जाता हे बी तुमी हायलायट करता न्हू हय ते बी हायलायट केले आमी ते एवरी ग्रामसभा हायलायट जाता बट आतां तेणी थिंगा वी अंडरस्टँड ऑल्सो दॅट सम कलेक्शन इज गोईंग ऑन देर ओके अँड देर इज ऑल्सो इलिगल गाडा ते गाडा हा तो तेमी सांगलो गाडा इलिगल इट इज देर ऑन द मिनट्स विच were written earlier Gram Sabha. But till date, no action has been taken. थँक्यू